थोड्यांक बॅगां मेळ्ळ्या सो थोड्यांक म्हटलें हे वो स्टेटमेंट कितें I will explain. There are some people who are using people like Shankar Polji. If the time comes, I will share this information with Shankar Polji. I can share with him. कोणे कितें घेतला पळय, I am still on record. हांव बेस्ट ऑफ फायर करना. I never make any accusation. 15-20 दीस आत्ता डबल ट्रॅकिंग अँड कोल कोण बीजेपी. These people, 2-3 people are attacking the opposition Congress MLAs. सगळ्या ऑपोजिशन काँग्रेसाक टार्गेट करता काँग्रेस. बीजेपी कित्याक करिना? हू इज बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरसी? इट इज व्हेरी इझी टू टेक मनी अँड मेक व्हिडिओज. ज्या दिसा एक्सपोज जातले न्ही त्या दिसा नाव पिड्ड्यार जातले. यू विल फॉल इन द आयज ऑफ द पीपल. हे पळय व्हिडिओ काडटा ताचेर एक तरी केस आसा? सांगा. एक तरी ताणी इश्यू घेतला? ग्राउंडार आयले ते यो ग्राउंडार यो फाईट कम इन द कोर्ट. आणि कोणाचे फंडिंग घेना आम्ही. फाटल्यानसान पळय पॉलिटिशियनाचे फंडिंग घेऊन करतात, आम्ही ते घेना. दॅट इज वेअर वी से सोल्ड आउट. वन्स यू आर सोल्ड आउट, तुम्ही जे तुमचे हँडलर तुमचे पळय कोण आसा पळय मालिक ते सांगता ते करचे पडटले. हो व्हिडिओ काढ तो व्हिडिओ काढ. इट्स फॉर यू आर सोल्ड आउट. यू आर सोल्ड आउट. राजकारण करपाक न्हू. बॅगा आमकां मेळोंक ना, बॅगा आमकां मेळोंक ना, बॅगा तुमकां मेळ्ळे, बॅगा तुमकां मेळ्ळे म्हणून तुमी अशें वागता कितें? आणि तुमची लायकी ना शंकर भोजीक बॅगा दिवपाची. आमकां गोंयान कोळसो नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका. आयज सुद्दां हांव सांगता हे स्टेटमेंट म्हाजें. हांव सगळ्या कोळशा खातीर तुमची पार्टी घाला फोंडान. आमकां नाका तुमच्या पार्टी ते. तुमच्या पार्टीने गोंया काबार केला. आयज जमिनी कोण खाता रे? रेस मागूस डीएलएफ प्रोजेक्ट येता तेचेर उलया मरे. काँग्रेसीक सांगता रेस मागूस डीएलएफाचो प्रोजेक्ट येता तेचेर उलया. भावोजीचो प्रोजेक्ट म्हणून उगी रावतात, भावोजीचो प्रोजेक्ट म्हणून उगी रावतात. काढू चड शाणे जाऊ नका रे. तुमच्या खातीर सगळी पाड पडले. आयज गोंयकार जो भोगता ताकता न्हू ते मायनिंग डिपेंडंट आयज त्रासान पडलेत न्हू ते तुमच्या खातीर पडले. कितें रे मायनिंग स्कॅम कोणी केले रे? 35,000 कोटीचो स्कॅम खंय गेलो विचारा मरे. तोंड आहा तुमकां? आमकां सांगता ती बॅगा घेतली म्हणून. हय जे 8 जण गेले त्यांच्या घराकडे वचून बसून कापासतात ना मरे तुमकां. एमएलए तयार केले त्यांना निवडून हाडले काँग्रेसीन आणि बीजेपीक दिले मरे. आयज त्यांच्याकडे सरकारान आहात मरे ते कित्याक तुमच्याकडे कापासतात नासले म्हणून. आयज तुमच्या ग्राउंड लेवलाचेर काम कितले आहा रे? बूथ लेवलाचेर तुम्ही काम कितले करता रे? गांधी जयंतीक तुमच्याकडे 100 लोक ना मरे थंयसर गांधी जयंतीकडे ते प्रोटेस्टाक बसपाक. हांवें हे उत्तर कित्याक दिलें? शंकर भोजीन काल बॅगा घेतली म्हणून माझे एलिगेशन झाले. बॅगा घेतले दाखया मरे कोणा कडल्यान घेतली ती आणि कितली बॅगा दिली ती दाखया मरे. शंकर बोलजी बाबा कितें जालें? हांवें सांगलो मरे ब्रदर तुका हे व्हिडियो तागे जात कितली तू कोणो बोळ्या बा कित्या जाल बगर कोणो. हांवें सांगलो तुका पयर तुवें म्हाका जेन्ना फोन मारलो आनी खरें हांव तुका एप्रिशिएट करता. कित्याक तूं एकलो मनीस म्हाका फोन मारलो तो जेन्ना हांवें नारायणागे पेपर्स धाडले तेदोण आनी तुवें म्हाका कडेन फोन मारून इन्क्वायर केल्ले आनी तेदो हांवें तुका सांगलोलें तूं रॉंग डिरेक्शनांत आनी रॉंग मनशां मारा भोंवत म्हूण. येतो देंवचार आनी खोटो संवसार म्हूण हांवें तुज्या चड कोल तेंकां. म्हाका तें सांगपाक गरज ना. हे सगळे आरजीचेर बी फार हांवें मुजे घेयले ते तेंगेले सांगून कित्याक तेंका कोण प्रोटेक्शन दिना आसलो. म्हाकाय खबर आसना. आयज तुका कळ्ळें हे कितें ते मनीस. पिक्चराचें नांव एक्टिविस्टांनी बॅगा घेयले. रिलीज डेट ऑन 17th or 18th. ह्या दिसांनी बरो दाखयताय लोक एक्टिविस्ट. दीज आर ओनली ट्रेलर्स. पिक्चर अभी बाकी है. उदकाची बॉटल होलसेलान घेतल्यार तुका 100 रुपयांक गावता. तीच बॉटल सुपर मार्केटान शॉपाचेर 10 रुपयांक विकता. एअरपोर्टाचेर तेच बाटलेचो 50 रुपयांक भाव चोडटा. तीच बाटली प्लेनाचेर पॅसेंजराक $2 विकता. बाटलेतले उदकूच उदकांत ताजो दर्जो देवना. वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी मोल वाडटा उदकाचो गोश्ट बदलना. तशेंच मनीसपण आमचें बदलत वेता जेन्ना तूं स्वतान चलोना. एक्टिविस्ट पॉलिटिक्सान तूं
दूस लायतो कित्याक क्रिटिक्स घेवंक जायना तुमच्या तोंडाक येता तें उलोयता दुसऱ्यांनी उलोयलेले सोसना आमच्या गोंयांत आसात एक्टिविस्ट थोडे खरेंच बरो वावर कोत्ता लिपलेल्यो गोश्ट्यो पुरावे दुकुमेंत घेवन मिडिया मुखार हाडटा थोडे आपस्वार्थी एक्टिविस्ट पळयात फाट्यांनी घुसोवंक चान्स सोदता थोडे काँग्रेसाची सोत्री घेवन काँग्रेसाची पातकां धुयता एक्टिविस्टांचो वागचूड मोलाचो तांकां सलाम करूंक जाय आमी पिक्चर बी बाकी हे म्हूण सांगोन कित्याक चूप जाला रे पाय तुमच्या मनशांक चिकोन हाडूंक जाय म्हूण दुसऱ्याचेर फादोर मारनाकाय परत परत त्याच पाटयाक निवडून हाडूंक गोंयचे निसंटोन कोन्नाकाय दोन उलोवून फोटींग पण रचून पोरजेक फोटोय नाकाय गेल्या त्या एमपीच्या इलेक्शनाक गोंयच्या पोरचेक घुसपायलो काँग्रेसाची पातकां दाखोवपी सोल्जर काँग्रेसानूच घुसलो व्हिडिओ ऑडिओ ताजो व्हायरल जालो सो बेमाजार नेगार गेलो त्या एक्टिविस्टांनी ताका दुदान नावयलो एक्टिविस्ट पण तुम्ही सांबाळूंक जाय बऱ्या वावराक कान मारून वावराक तुमच्या रोटो पडोंक दिवं नाकाय आमदाराची बॅगां घेवन हांवें आयकलां तुमच्या कॅप्टनान सांगला मिडियाचेर येवन वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड ही उतरां पळय कोसाक लावून केलेल्या मापान फारीक पण दिवंक जाय चिताई मुन्नी बेजान घालून तुम्ही आयज खोदता ती कामां गोंया नवी रिजिनल पार्टी कोरी शेतां नवती दोंगराचेर धांव दुखता उगडास करीत तोरी तुम्ही एक्टिविस्ट थोडे घरान बसोन तांच्यो करी मोसकोरी इलेक्शनाच्या वेळार खोटे व्हिडिओ काडून तांच्या फाटीक तोपली सुरी गोवा फॉवर्ड आनी कूड तुमची वतमो तुमचो काँग्रेसान गुंता फातोदा टू लंडन फॉर्मालिनाचो नवो इस्केम भायर सोदता कांदो नाल्लाची लक्ष्मी मायक कॅमेरा आसा थंयसर लूट कोत्ता आनी एकली मामी तोगले तिकली लावून काँग्रेसान दिसको नासता असले एक्टिविस्ट पण करून तुमी गोंयकारांक कोणान घालता तुमकां कितली बॅगां पावल्यान ताचो सांगात कोण हिशोब दिता वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड मोतीन धरून बारीक चिता